म्हादईच्या विशयाचेर म्हणजे एक्चुअली कर्नाटकान जो अवॉर्ड जाल्लो तो नोटिफाय कर म्हणून मागलो. ओके, तो नोटिफाय जातलो, जावंक ना अजून, एक गजाल पयली. आनी तो नोटिफाय जालो म्हणजे कर्नाटक जिखलें अशें ना, हो विशय पयलीं लक्षांत घेवपाक जाय. म्हणजे थोडेशे विरोधक आनी बाकीचे सगळे खरें म्हणजे म्हादईच्या विशयाचेर सगळे एकत्र रावपाक जाय आशिल्ले. ते उलट पक्षी म्हाका दिसता विरोधक हेका जे सरकार म्हणून विरोध करपाचें चड काम करता. हांव परतूय सांगता, आमी खंयसरूच म्हादईच्या विशयाचेर कॉम्प्रमायज करिना. आयजूय फर्म आसा ह्या स्टँड आमचो. तांच्यांनी म्हटलां की सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय 15 तारीख आनी 15 जुलय, 16 जुलय आनी 22 जुलय हाज्या मदीं सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय फायनल जातलो. पण मीन वायल हे जर नोटिफाय जालें जाल्यार धरून चाल, ताका काम चालू करचें हे 4 म्हयने आसत जाल्यार ताका 10 सुमार परमिशन लागता. सगळे ड्रिंकींग वॉटर आसत किंवा बाकीची तेंच्यांनी मागल्या, हाज्या खातीर ताका बरोच तेंपूय लागता. बट आमचो सरकार म्हणून स्टँड जो आमी सुप्रीम कोर्टान मांडला, ओके, विच इज फर्म आसा. आमी सुप्रीम कोर्टान अजुनूय बी एक्सपर्ट एडवोकेट्स, हांचे जे सिनियर एडवोकेट, सिनियर लॉयर्स हांचे ओपिनियन घेवपाचें आमी ऑलरेडी डिसायड केलां. आनी आमी आमची बाजू ही जेन्ना 15, 16 आनी 22 जुलयाक मांडपाक जाय ती तितक्याच फर्म रित्या मांडटले. आनी आमकां खात्री आसा की त्या विशयाचेर आमी जिखतले. बट आत्तां जो कितें विशय जाला, म्हणजे जो नोटिफाय करपाचो, जो अवॉर्ड नोटिफाय करपाक, ताजेर आमी ऑलरेडी स्टे घेवपाचो ठरयला की तेंच्यांनी जरी नोटिफाय जालो ताका खंयच्याच कामाक ताका परमिशन्स दिवची न्ही. म्हणजे द स्टे ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनी वर्क तांकां करपा खातीर दिवचें न्ही. हे आमी रोखडेच म्हणजे विदीन 3-4 days वी आर फायलिंग द स्टे एप्लिकेशन विथ द सुप्रीम कोर्ट सो दॅट तांकां खंयचेच परमिशन्स जे आहा दिवचे न्ही. शेवटी आयज पर्यंत आमी पयलींच्यान सांगात आयल्या की म्हादईच्या बाबतींत फाल्यां सकाळी सुप्रीम कोर्टान जो निर्णय घेतलेलो हो कदाचित आमच्या खातीर फायनल निर्णय आसतलो. कारण सुप्रीम कोर्टाच्या वयर आमी ड्यू रिस्पेक्ट करता. सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय आमकां मान्य आसतलो म्हणून. त्या खातीर आयज पर्यंत इतकी लढाई लढत आयिल्ली आसा आनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची आमी वाट पळयता. ती विरोधकांनी आतांच खंय तरी भितरून वचून सरकाराक सपोर्ट करचे ऐवजी सरकाराक आमचो जर वॉटर रिसोर्स मिनिस्टरान ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस सांगला, म्हणजे वॉट एवर युअर सजेशन्स आय एम रेडी टू हियर. ताणें सांगलां की तुमची सगळी सजेशन्स कितें आहा ती आपल्याक दिया, आमी सगळे जाण ती सजेशन्स घेवन आमी वांगडा बरोबर या म्हणून. ह्या विशयाचेर तांच्यांनी आमच्या बरोबर रावप हे अत्यंत गरजेचें आसलें, ना की टिका करप आमचेर. ताच्या खातीर स्टेट हॅज नॉट ओपोज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट नोटिफिकेशन. एक गजाल हांव परत सांगता, म्हणजे कशें आसा, जो पर्यंत नोटिफाय जाय बी ना तो पर्यंत सुप्रीम कोर्टाचो फायनल निर्णय आहा तो जावपूय शकना, असोय विशय आसा. बट तरी सुद्दां हांव परत सांगता की आमी तांकां स्टे ऑर्डर जी एप्लिकेशन जे आसा हे सुप्रीम कोर्टा कडेन आमी फायल करता ऑलरेडी. करूंक जायना म्हणून स्टे ऑर्डर रायट, म्हणजे तांकां नॉट टू गिव द एनी फर्दर परमिशन्स. कालूच ओपोज केल्ले जाल्यार सर इट वुडंट हॅव बीन अ डिफरंट स्टोरी. पण आमी सेपरेटली ताच्या खातीर तांकां कसलेच कामाची परमिशन मेळचें न्ही म्हणून सुप्रीम कोर्टान जो आसा हो तो रुटीनली कसो आसा, तेंच्यांनी डिमांड केला तो नोटिफाय जावचो. तो रुटीनली प्रोसेस म्हणजे इट इज अ प्रोसेस, तो नोटिफाय जावचो अशें गेल्लें आसा. आमी तेच सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाक निदर्शनाक हाडून दितले की तांच्यांनी हो ऑलरेडी डिस्प्युटेड मॅटर आसतना सुद्दां म्हणजे जितक्या मोठ्या प्रमाणात तांच्यांनी उदक डायवर्ट केलां ऑलरेडी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. आय हॅव एक्सेप्टेड इट, दे हॅव डायवर्टेड द वॉटर. हे त्यांच्या निदर्शनाक हाडून दितले. तांच्यांनी खंयचेच मेकॅनिझम कंट्रोल थंयसर बाबा आमी अमके TMC उदक व्हरतले हाजे अजून कसलोच बसोवंक ना. आनी ते बसयनासर सुद्दां जर इतक्या मोठ्या प्रमाणात ते उदक डायवर्ट करता आसत जाल्यार तांच्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या हेज्या भायर गेल्ले आसा ते हे आमी सुप्रीम कोर्टात तांच्या निदर्शनाक हाडून दितले. सो वी आर फर्म, हांव तुका सांगता. आनी आमकां खात्री आसा की सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय पॉझिटिव्ह रित्या गोंय जरी ल्हान स्टेट जालें जाल्यारय आमी आमचो वेवस्थीत रित्या प्रेझेंटेशन केल्लें आसा आनी आमकां खात्री आसा ह्या निर्णयाचेर आमी सुप्रीम कोर्टात जिखतले. थँक्यू. कर्नाटक आपल्या पद्दतीन जाय तशें सेलिब्रेट करतले. प्रत्येकाक जाय तसो निर्णय प्रत्येक जाण घेता अशें आसा. आमी परत सांगला की आमी हे वॉटर ड्रिंकिंगाक वापरता. आमी कितले कडेन उदक लिफ्ट करता हे आमी दाखयल्लें आसा. आमचें उदक जें आसा खंयसर आमी इरिगेशना खातीर वापरना. आमी इट इज फॉर द ड्रिंकींग पर्पज आमी वापरता आनी तेजी आमकां ड्रिंकींग पर्पज गरज आसा म्हटलं.